एक टॉयलेट ना, काय ना बाय. कितें आमी अशे हेजेर बसता, रस्त्यार बसता, एक आमकां आसरो ना, कांयच ना. हे आतां इतलो सोंपो व्हरता, इतले आमदार जावन गेले, कितें फायदो आहा? आमी ह्या वताक हांगा तळटळटा. आमी सांगलें एक सोंपो व्हरा, आमकां एक आसरो दिया, कितें तरी दिया. कितें आसा बाय? कांयच ना. झाडांनी बसली आतांचे पिरजेक दी संडस घालून आमकां खंय वयचें पडटा एक कोणाचें घर लागीं आहा ती घरा वयता. तारीबार शिवोले हांगासर आमी आसात आनी हांगासर खुबशे बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासर मेन जी समस्या आसा ती म्हणल्यार हांगासर जी भाजी विकपाक किंवा नुस्तें विकपाक ज्यो बायल्यो हांगासर बसतात तांच्या खातीर हांगा टॉयलेट ना. आनी हांगासर फाटल्यान आमी पळोवंक शकता की हांगा एक टॉयलेट आसा बट टॉयलेट सद्या बंद आसा आनी ताजो कांयच उपयोग ना हांगासर. म्हणजे बायलांची जरी मागणी असली की टॉयलेट जाय आमकां तरी सुद्दां टॉयलेट आसून देखील हांगासर ही जी समस्या आसा ते हांगासर कोण सॉल्व करपाक पळयना. मेन म्हणल्यार आसून सुद्दां. सो म्हाका दिसता सरकारान हाची दखल घेवची गोमंतक टीव्ही वरवीं आनी हाचेर बेगीनच्या बेगीन तांकां कितें तरी तांचेर उपाय काडून दिवचो तांच्या खातीर. आनी हांगासर ज्यो बायल्यो आसा त्यो सकाळ पासून हांगासर कामा खातीर येतात. सकाळी येतात ती तांकां आख्खो दीस हांगा रावचें पडटा आनी मेन जे प्रॉब्लम आसा ते टॉयलेटाचे हे तांचे सॉल्व जायना. तर हांगासर आमी पळोवंक शकतात की फाटल्यान हांगा टॉयलेट आसा आनी ताजी हालत कितें ती तुमी पळोवंक शकतात. कोरोनाचे दुयेंती वाढत आसा तशें तशें आतां बळींची संख्या लेगीत वाडपाक लागल्या. आयतारा आनीक 7 बळींची नोंद जाल्या. फाटल्या 5 दिसांत 20 दुयेंतींक मरण आयलें. जानेवारीन आतां मेरेन 35 दुयेंतींक मरण आयलां. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण वाडून ते 45.85% पावलां. आयतारा 7,049 चाचण्या उपरांत 3,232 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 1,922 दुयेंती बरे जाला. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण देंवून 88.15% पावलां.